तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू चरता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेच पोर तुमची सोफी आसू. तुमची सोबे आसू. आयचे मिसाचे बुलदान आंबेडीतां सोपलेल्या कोस्तेसांव कॉन्सेप्शन फेर्नांडीस ह्या ताका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. आज बाबुळनो पवित्र सभा भाग्यवंत क्लारा हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. भाग्यवंत क्लारा आसिसीक तिचो जल्म जालो आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या आसऱ्याखाल ताच्याच पावलांनी चलूंक आपली संस्था तिणें उक्तावपी केली. आनी हे संस्थेचो एक खाशेलो गूण म्हळ्यार सादेपणाचें जिवीत, गरीबसाणेन भरलेलें जिवीत. तांचे लागीं तांचें म्हणलेलें कांयच नासलें. दे डीड नॉट ओन एनी मटेरियल पोसेशन. पूण जेजूच्या उतराचेर आपलें जिवीत तांणी बांदून हाडलेलें. तर असलेंच जिवीत आमी आपणावंक, जेजूक आमच्या जिविताचो मास आमी करूंक, ह्या संवसारांत आसलेली गिरेस्तकायेचो खरो वापर आमी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसुणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बनदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोलान शितो अंतराळ उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पूर्ण अपराध. ह्या पासो भाग्यवान सदांच कर मरे सगल्या देवतांक आनी तुमकां बाबा बनयदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kutko, Somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो आमची मागणी देवाक आमी प्रार्थुया. सुर्गीच्या बाबा, आम्हा गरिबाची दोन गिरेस्तकाय तूं. भाग्यवंत क्लाराचे काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारांत कुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आनी मरणा उपरांत तुका रूप बगूंक तुजे उगणीत दोन गिरेस्तकायेन दादोशी जावंक कोंदवाळेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजूट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तूं फितूर गोराण्या मदें जियेताय. दोळे आसून तीं पळयनात, कान आसून तीं आयकनात, कित्याक तीं खरेपणी फितूर गोराण्यांतलीं. तूं मनशाच्या पुता, निर्वासणांत वचूंक तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार परदेशी कसो आसाय त्या जाग्यार
ता दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घोडये आपूण फितूर गोरण्यांतली म्हूण वळखूंक पावतली. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा तुजें सामोन निर्वाश्याची खाटली पोटली कशी तूं बांदतलोय. आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वाशी लोक भायर सोदता तसो तूं भायर सोदतलोय. ती पळयता आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. ताच्या दोळ्या मुखार तुजी खाटली पोटली खांदार मारतलोय आनी काळोख पडलो म्हणटच भायर सरून वेतलो. गांव पळयना जावंक तुजें तोंड धांपतलोय, कित्याक इस्रायलाच्या गोरण्या पासत हांवें तुका एक खुणा केला. म्हाका फरमायलोलें तशें हांवें केलें. एक निर्वाशी मनीस आपलें सामोन तयार करता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी खाटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातान हांवें वणटीक बुराक केलो. काळोख पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयता आसतना म्हजी खाटली पोटली हांवें खांदार मारली. दुसरे सकाळीं सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गोरण्यान त्या फितूर गोरण्यान तूं कितें कोताय गाय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग, सोरेस्पोर अशें सांगता, हें बाकीत जेरुजाल्याच्या कुंवरा विशीं आनी खंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्ख्या गोरण्यांतल्या लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुमकां एक खुणा हांवें करून दाखयलां तशें तांकां घडटलें. तीं परदेसान वेतलीं, निर्वाशी जातलीं. तांचो कुंवर काळोखांत आपलें सामोन खांदार मारतलो आनी भायर सरूंक वणटीक केल्ल्या बुराकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावं तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतरें. देवाचे वडुपकार. आमच्या देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. सोरेस्पराची कर्तुबां केदीस विसरूं नाका. म्हणुया, सोरेस्पराची कर्तुबां केदीस विसरूं नाका. तरी आसतना बोवर्त्या देवाची तांणी परिक्षा केली आनी ताका चाळयलो. ताच्या आज्ञाक तांणी पाट केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीट वाट सोडून ती अविस्वाशी जाली. सोदोळ दोणू भाशेन घातकी जावन ती ताचेर परतली. जबाब, सोरेस्पराची कर्तुबां केदीस विसरूं नाका. दोंगराचेर कुड्या देवाक बसून तांणी ताचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून ताका तिडकायलो. हे सगळे आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साफ सोडून उडयलो. जबाब, सोरेस्पराची कर्तुबां केदीस विसरूं नाका. आपल्या पदवेचें स्थान ताणें गुलामपणाक सांपडूंक सोडलें. आपले मोहिमेचें बिराड दुस्मानाच्या हातान पडूंक दिलें. आपलेच पोरजेक तोरवारीन मोरूंक उर्जिली. आपणें विचून काडलोल्याचेर इतलो राग तांचो राग. जबाब, सोरेस्पराची कर्तुबां केदीस विसरूं नाका. उद्गार. Soresporar Soresporar तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकराचेर फंकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माते बापोर मुळे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oi, Matuka
पेद्रून जेसू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावट म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 फावटी लेखून जेसून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सुर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालींत आसतल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितले विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकुणींत घातलो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घातलो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन बोगशिनात जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेसू गालिल्या सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पोलतडी जुदेयाच्या प्रांतान आयलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणो, सगल्यांनी आमी कडेन पोर्कुपायन ही मोनजात पळयले आसतली. हे पोर्कुपायन मोनजातीक जायते भाले आसतात आनी एकलो मनीस आमचें जिवीत ह्या पोर्कुपायनाक सर करता. तो म्हणटा, आमी सगळीं ह्या तोंडेंत रावतल्या पोर्कुपायना भाशेन. जेन्ना तोंडी पडटा एकामेकाची ऊब घेवंक ही सगळीं पोर्कुपायनां आसा ती लागीं येतात. लागीं येतात तेन्ना तांकां एकामेकाचे हे भाले तोपतात आनी ती पयस वेतात. पयस पूण तांच्यांनी एकमुडी रावंक जायना. परतून ती लागीं येतात, परतून कांटे भाले तोपतात आनी परतून ती दोशी जातात. आनी हेच भाशेन तो मनशाचें जिवीत म्हणटा. आमी एकली रावंक सोदिनात. आमकां दुसऱ्याचो सांगात जाय, दुसऱ्यान ताय भोंवलोली आमकां जाय आनी ह्याच खातीर आमी लागीं येता. पूण लागीं येता तेन्ना आमी एकामेकाक दुखयता, एकामेकाक वायट आमी करता आनी आमी परतून दोशी जाता. परतून एकठांय जाता आनी परतून आमी दोशी जाता. आनी हेच विशीं बाबूनो आयचें शुभ वर्तमान आमचें मन ओडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान पेद्रू जेसूक घेवन म्हणटा, सायबा, कितले फावट म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो. घोडेक कोण एका मनशान भाग्योन पेद्रूक घोडेक दुखयलो. 1 फावटी न्हय, 2 फावटी, 3 फावटी आनीक दुखोवन ताका घोडेक हो घाव जाल्लो. द हर्ट हॅड टर्न्ड मे बी इंटू अ वूंड. आनी ह्याच खातीर तो जेसूक म्हणटा, कायद्या प्रमाणे ताणें 3 फावटी बोगसूंक जाय आसलें. पूण भाग्योन पेद्रू मोवाळ काळजाचो म्हूण आनीक 3 फावटी बोगशिता आनी ताका आनी एक एड करता. म्हळ्यार ही वॉन्ट्स टू फॉरगिव परफेक्टली. 7 आमी जाणा पवित्र पुस्तकान एक परफेक्ट नंबर. तो म्हणटा, हांवें 7 फावटी पासून ताका बोगसूचो. आनी जेसू म्हणटा 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. आनी एक वोपारींतल्यान जेसू भाग्योन पेद्रूक कोण भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोगसूचें हें ताका तो सांगता.
आनी वोपारीन बाबून आमकां मेळटा 2 जाण मनशाची खबर. एकलो 10,000 तालींत उदार आसलो. 10,000 म्हणल्यार बाबूनो आख्खें जिवीत भर पासून ह्या मनशान वावर केल्यार इतले ताचे लागीं जोडूंक जावचें नासलें. कशेंच जावं, कितलोय बरो ताका पागार आसल्यार पासून, कितलीय बरी ताची सर्वीस आसल्यार पासून हे 10,000 ताचे लागीं एकठांय करूंक जायनासलें. पूण ताका आनी एक चाकर आसलो, ताका उदार आसलो, तो म्हणल्यार 100 दिनार. थोड्याच दिसाची तो पागार. पूण आपल्याक इतले रीण भोगशिला आसतनाय हो मनीस आपल्या चाकराक भोगसूंक तयार जायना. आयज बाबून जेसू आमकां एकूच शिकोवण दिवंक सोदता ती म्हळ्यार वी नीड टू फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व बट वी आर फॉरगिवन मोर. आमी दुसऱ्याक भोगसणें फावो न्हय म्हणून न्हय, आमी बरी म्हूण न्हय, पूण आमी चड उदार, आमी चड देवान आमकां भोगशिला, ह्याच खातीर आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक गरज म्हूण आज जेजू आमकां सांगता. आनी भाव भयणो, दावीद आपल्या स्तोत्रान बरयतलो, इफ यू ओ लॉर्ड शूड मार्क आर गिल्ट हू वूड सर्वायव. जरी तर तूं म्हजे सगळे गुन्या बरोवन दवरतलो, जरी तर तूं म्हज्या पातकाक भोगसणें दिवचो ना, जाल्यार हांव आनी एक संवसारान जिवो आसचोच ना. तर बाबूनो, आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्याच जिविताचेर लक्ष मारुया. कितले पावटी आमी चुकता, कितली पातकां आमी करता, पूण आमचो सर्व पदवेदार देव, काकलुत्सा देव आमची पातकां भोगशिता. आनी ह्याच खातीर आमीच आमच्या जिविताचेर लक्ष घालता आसतना, आमच्याच पातकाचेर आमी नियाळ करता आसतना हेंच मनान दवरून आमी दुसऱ्याक तांचे गुन्या भोगसूंक आज जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. तर हीच कृपा ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावूया. माफी मागता हांव, शांती दिता हांव. C22 पान 30 आनी 7, C22 पेज 37. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव व्हडल्या देवा, आमच्या बाबा, भाग्योंत आंकवारीच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पोरवी पोरजोळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाखाणेचो योद्न आमी तुका भोक्तीन भेटयता. आमी संवसारी वंदावणीक पाठ करूंक आनी स्वर्गीच्या संतोशाच्या उंतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतिकायेन मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्या आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, त्या भोगता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी
ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र पडा जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कलराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गोट परगटुया. सोमया जेसू, आमी हो डोगाता आनी हे काल्स तितले पियेता, तितले पावटी तो वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीचे काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमडींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हांगाय वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपले घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोमृत, भाग्योन क्लार आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडूनदाराच्या आज्ञा मोलान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सागातान सुकली दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस घे आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता रास ओड चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोबे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जोडाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुम्यांच्या वेळार गायन गावुया भाव भयणी आमी सगलीं D9 पान 40 D6 पेज 49 Zuba, so besser
सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. उमोर देवा आमच्या मोगाळ बाबा, भाग्योन क्लाराचे देखीवंत जिणेचो उगडास करून तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रोगत आमी घेतल्यात. तांच्या बोळान संवसारांतल्या चोंचोल वस्तूंक लोब्ध नासतना तुज्या खोऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावंक आनी अशें स्वर्गार तुका रूप बगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतले हांव. E12 पान 204 E12 पेज 84. तुझी बरेपणा कशी